नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. सर्वोच्च न्यायालयान वक्फ कायदो स्थगीत करपाक न्हयकार दिला, पण वक्फ दुरुस्ती कायदो 2025च्या तरतुदींक स्थगिती दिल्या. वक्फ म्हण मालमत्ता समर्पित करचे पयलीं व्यक्तींक 5 वर्सां मुसलमान आसचो पडटलो हें कलम स्थगीत केलां. राज्य सरकारान अश्यो अटी थारावपा खातीर नेम तयार जाय मेरेन हें कलम स्थगीत उरतलें असो निकाल सर्वोच्च न्यायालयान दिला. has to be taken by the government, or the possession has to be taken back, that the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court, and very important order that those works are now has to be registered, meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. विकसित भारता खातीर AI रोडमॅप तयार करपा नदरेन नवी दिल्लींत नीती आयोगाच्या अहवालाचें प्रकाशन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या हस्तुकीं जालें. जर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यारच AI नेटान मुखार सरता जाल्यार नियमांची अंमलबजावणी तितल्याच नेटान करपाची गरज ह्या वेळार मंत्री सीतारामन हांणी उक्तायली. उदरगत हाडपा खातीर भारतांतल्या सगळ्या जिल्ह्यांनी AI सहाय्यक तंत्रगिन्यानाचो वापर करचो अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. AI should help us give solutions for better city urban areas which exist and for newer urban centers that we may plan. I think we need to have a greater understanding that AI probably is capable of giving us in situ solutions without having to remove people from where they are, but keep them there, but give them the solutions which has been waiting for decades. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारत नेटान मुखार सरता. समावेशी आनी घटमूट तंत्रगिन्यानाच्या बळग्यार आयज भारताची उदरगत शक्य जाल्या अशें म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. Semiconductors, electric vehicles, biotech, some of the most complex engines, quantum, rare earth, and a few more. These are technologies which we will have to master, we'll have to adopt, we'll have to develop talent pipeline, and we will have to make sure that we remain in the frontier. And over a period of last few decades, the biggest change which has happened and the biggest factor which has joined this constellation of technologies is AI. AI is also going to fundamentally change the way we work, the way we live. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आभासी प्रणाली वरवीं बिहारांत सुमार 40,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या विकास प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर आनी उक्तावण करतले. बिहारांतल्या पूर्णिया जिल्ह्यात आयोजीत जावपी एका भौशीक सभेक ते संबोधीत करतले. नव्यान बांदिल्ल्या पूर्णिया विमानतळ आनी थंयच्या विमान सेवेचें उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जातलें. बिहारांतल्या राष्ट्रीय मखाना मंडळाचें उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जातलें. ह्या मंडळा वरवीं मखानाची निर्मिती, नव्या तंत्रगिन्यानांचो विकास, पिकाचें वेवस्थापन तशेंच पिकाची विक्री, निर्यात आनी हेर विशयांचेर मंडळ काम करतले. उर्जा क्षेत्रांत प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं भागलपूर पंती वाठारांत येवपी 2400 मेगावॅट थर्मल पावर प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयतले. जोगबाजी आनी दानापूर ह्या वाठारांत धांवपी वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेची सुरवात प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जातली. ह्या वेळार बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुखेलमंत्री नितीश कुमार आनी मंत्रिमंडळाचे हेर वांगडी हजर आसतले. म्हादव बचाव अभियानाचे वांगडी आदले मंत्री निर्मला सावंत, प्राध्यापक प्रज्वल साखरदांडे आनी पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन म्हादय विशयाचेर चर्चा केली. बसके उपरांत म्हायती दितना म्हादय बचाव अभियानाच्यो मुखेली निर्मला सावंत हांणी म्हादय विशयाचेर न्यायालयीन सुनावणी बेगीनच जावपाची तशेंच कणकुंबी भंडुरा वाठाराच्या निरीक्षण भेटे वेळार सुरक्षा दिवप आनी हेर विशयांचेर मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा जाली अशें सांगलें. तशेंच अधिकाऱ्यांक हे विशींच्यो सूचना मुखेलमंत्र्यांनी दिल्यो अशी माहिती लेगीत तांणी दिली. प्रोफायल आसा तांणी बदलल्या कर्नाटका गव्हर्मेंट ती पळोवपाक लागून तांणी एरियल सर्वे करची. आमी ताका अशें सांगला की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आसा
ताणें एक फिक्स डेट घेवपाची केसीची आनी ती पुराय केस मागीर त्या दिसा जावपाची, म्हणजे परतो परतो वचपाचो येवपाचो खर्च जावचो ना आनी मॅटर वील बी सेटल वन्स फॉर ऑल. आतां पळय, ज्या मनशाक अनुभव आसा म्हादयचो अशा मनशाक अपॉयंट करचो आनी ताका अशें डेजिग्नेशन दिवचें किंवा ताका अशें प्रमोशन दिवचें की जो will represent the case when the matter comes with the tribunal or when he has to discuss the matter with the government of Karnataka. आपले सरकार ह्या विशयाचेर सकारात्मक आसा आनी म्हादय अभियानाक फावो तो आदार दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. म्हादय आंदोलनाची निर्मला सावंत, राजेंद्र शिरकार आनी सगळे जाण म्हाका मेळपाक आयिल्ले. हांव आनी डब्ल्यूआरडी मिनिस्टरूय आशिल्ले. तांच्यांनी काही गजाली ज्यो सरकाराक सजेस्ट केल्यो आमी तेंच्या इन कन्सल्टेशनान आसा. वॉट एवर द थिंग्स आमी रिगार्डींग एजी आनी बाकीचे एडवोकेट्स हांच्याय कडेन डिस्कस करतले. वी आर व्हेरी हांव पयलीं पासून जें सांगता, वी आर व्हेरी मच सिरियस. तांच्यांनी सांगलेल्यो गजाली आमच्या तकलेन आसात आनी आमी त्यो ऑलरेडी कन्सिडर पयलीं केल्ल्यो. तेंच्यांनी सांगलां की अपॉयंटमेंट फिक्स कर म्हणून. हांव बाकीचे सगळे सिच्युएशन्स तेंच्यांनी एनवायरमेंट मिनिस्टरांनी अपॉयंटमेंट मागलें. मागीर तेंच्यांनी जो प्रोटेक्शन आपल्याक ठेवचो ते म्हादय ट्रिब्युनलांनी पयलीं परमिशन दिवपाक जाय, मागीर प्रोटेक्शनाचो विशय. इट इज नॉट आमी त्या पावसांचेर पयलीं म्हादय ट्रिब्युनल शूड अलाव. CII जहाज बांधणी आराखडो 2037 अहवालाचे न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी अनावरण जालें. टिकाऊ जहाज बांधणी शिखर परिशद 2025 ह्या कार्यावळी वेळार गोंय राज्याक हरीत आनी निर्यात चालीक लायिल्ले जहाज बांधणी केंद्र म्हूण स्थापन करपा विशीं गोंय राज्य एक नवो अध्याय सुरू करता. भारतीय उद्देग संघटनेची रणनीती अभ्यास हे विशीं नवो आराखडो तयार करतले. संवसारीक पावंड्यार भारताक 20व्या क्रमांकावेल्यान 10व्या क्रमांकाचेर हाडपा खातीर गोंयचें फुडारपण म्हत्वाचें थारतलें. ह्या वेळार गोंयचे न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या सयत बंदर जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग राज्य मंत्री शंतनू ठाकूर, CII गोंय मंडळाचे मुखेली अर्जुन चौगुले आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या विशीं अदीक म्हायती न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. All over India, आमचो more than 50% of the share of Goa's in the country's shipbuilding हातून भितर आसा. आमकां जाय shipbuilding maritime board जाणे करून आमकां नवी टेक्नॉलॉजी जगाचेर आसा, नवे एक्सपर्टायज आसा, तांकां गोंयान हाडपाचे. आमकां एक कार्बन फुटप्रिंट्स जे जनरेट जातात बिकॉज ऑफ द कन्वेन्शनल fuels, we need to replace it with the green fuels like कितें सोलर म्हणून आसतले किंवा बाकीचे जे कॉन्सेप्ट आसात ते आमकां एक्सप्लोर करपाक जाय. आनी गोंयान भितर आमकां बरो ह्युमन रिसोर्स तयार करपा खातीर आमकां डिग्री कोर्स जाय. आमकां शिपबिल्डींग इन्स्टिट्यूट वीच इज देर, इट इज प्रोवायडींग best of the human resource as of today, but beyond that we need more expertise so that invite आमचे जे भायले इन्वेस्टमेंट आसात ते गोंयान भितर येवपाक जाय. आनी ते इन्वेस्टमेंट येतलो जर जायत वी हॅव टू स्ट्रेंथन. हाजे खातीर मॅरिटायम बोर्ड वो आसा, इट वील एक्ट एज अ नोडल एजन्सी आनी ते पळयतले एक म्हणजेच इनवायटींग द बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन एज वेल एज फ्रॉम अदर स्टेट्स टू गोवा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.